सुभाष नायक उलयतां कडसाण खांडेपार ह्या गांवांतल्यान उलयतां। हे रस्त्यार झाड आशिल्लें सामकें रस्त्यार येयलें तें आतां अशें खूब येवटेन पडलां। ते सायडीन जर हे रस्त्यार पडलें हे सायडीन पडलेलें आसलें ते आमच्या घरांतली सगळ्यां मार्ग रस्तो ब्लॉक जातलो आयलो आनी सगळ्यांक त्रास जातले आयले। हे केदे व्हडले झाडां इतके आपूण कोण काडपाकूच हें करनाशिल्लो। तेन्ना सरकारा कडेन एकूच मागता की रस्त्यार जी घरां आहा रस्त्यार जी झाडां आहा ती सगळी कितें मारची तेजे उपाय करचो हे सगळ्यांक मागणी करता। अशी रस्त्यार सगळ्यांक त्रास जाता कोण गाडी वयता ते गाडयांचेर पडटा ते मागीर सरकारान तेजे हे घेवन हे हात घेवन अशी कडी काडची अशी उडी मागता। बरें आतां सद्या झाड पडलेल्यान तुमकां हांगा लायटीचो पुरवठो कितें आसा चालू आसा काय बंद आसा? ही आतां लायट जेन्ना झाड पडलें तेन्ना सगळी लायट गेली आनी आमची सगळी लायट आमकां लायट येवपाची अशी गॅरंटी कांयच ना। सगळी वायर बी सगळी झाडाच्या पानां गेल्ली आहा दोन तीन खांबे पडलेले आहा ते कांय कळना। ओके ओके बरें। नमस्कार, सध्या मी आसा कडसाळ खांडेपार हांगा जंय आज दनपारात जवळ जवळ 1:15 वरांचेर एक व्हडलें गुलमोहराचें झाड पडलें। रस्त्याच्या दावे वटेक आशिल्लें झाड पडलें त्या वटेन घरां ना, सुदैवान कसली जिवीत हानी जावना, पूण वीज खात्याचें भरपूर नुकसान जालां, लायटीच्यो वायरी तुटल्या, खांबे मोडल्या। तेंच झाड जर दुसरे वटेन पडलेलें जाल्यार पुराय रस्तो ब्लॉक जातलो आशिल्लो, येरादारीक आडखळ येतली आशिल्ली। चुकून मकून जर कोणी वाहन चालक ते पोंदा सापडिल्लो जाल्यार जिवीत हानी जावपाची शक्यता आशिल्ली। थळाव्यांची मागणी आसा सरकारा कडेन की जी रस्त्या कडेन आडेकुशीक जी झाडां आसा जी वाडलेली आसा ती एक तर हडसुची नाल्यार ती कायमची मारून उडोवची, लोकांच्या जिवा कडेन खेळ खेळचो न्हू अशें थळावे मनीस सुभाष हांणी मागणी केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कडसाळ खांडेपारच्यान हांव शेखर नायक।